गलेस्करांक 5:22. बापा तुज्या उतराक आमी दिनवासता आनी सगल्यो वोड वस्तू ज्यो ह्या सुमानान ह्या कॉन्फरन्सांत तुवें केल्यात तांकां. आमी मागतात सगळ्यांची काळजां आयज खरेंच उक्ती जातलीं, तांकां तें मेवतलें. म्हाका जाय तांकां मेवलेलें, न्हय फकत तांचे तकलेन पूण तांच्या काळजान. पूण पवित्र आत्मो असली फळां उत्पन्न करता. तो वावर जो तांच्या भितर पुरो जाता, म्हणजे पवित्र आत्मो आमचे भितर जेवंक नासलो जाल्यार ही सगळीं फळां आत्म्याची आमकां केदींच पावपाची न्हय. पूण तो आमचे भितर जेरूल जेता. तुका समजून पवित्र आत्मो आमचे भितर जेता तर खरे भावार्थी जेजू क्रिस्ताचो तूं जावन आसा घर देवाचें. सगळीं म्हणा देव म्हज्या भितर जियेता. वाव, हें बरें दिसलें सारकें न्हय. तर तो आमचे भितर जियेता म्हूण ताचे लागीं आसा तितलेंय तो घेवन येता. तो रुडान करिना म्हणटच आमी रुडान करूंक गरज ना. तो निराशी आनी दुखी ना म्हणटच आमी निराशी आनी दुखी जावचें गरज ना. आमी क्रिस्ताक घेतोच आमी एक नवी प्राणी जातात, एक नवो प्राणी भितरल्यान. आनी आमी आमच्या जिवितान पवित्र आत्म्याच्या सांगाता वावरूंक जाय, शिकोवंक कशें जियोंक भितरल्यान भायर. तो जे फळ पवित्र आत्मो हाडटा तो आसा मोग, आनंद, सुख, शांती, पाशियन्स आनी राग पासून, मानून घेवप, दयाळपण, बरेपण, आशिर्वाद, सोजमीकाय, विस्वासपण, खालतेपण आनी स्वताचेर ताबो दवरूंक. तो तुका कितें दिसता हांव आयज खंयच्या विशयाचेर उलयतलीं? स्वताचेर ताबो दवरूंक. हें हांवें काल मोटरान म्हटलें आनी एका चेडवान मोटरान म्हज्या बरोबर म्हटलें. आनी तूं जाणय तें शीस नकलो आसलोलें मनीस पर्यान न्हय, पूण स्वताचेर ताबो दवरपाचेर आमचें मन थीर आसा. आमी चिंतात आमी स्वताचेर ताबो दवरपाचें उलय आमच्यान केदींच आमकां जाय तें करूंक घडचें ना. उपकार कर आनी हें पयलेंच तुमच्या मनांतलें भायर काडात. जेन्ना हांव स्वताचे ताबो ह्या विशयाचेर उलयतात ताची म्हणून तुज्यान केदींच कांय गोड खासलेलें खावचें ना, तुका जाय तें करचें ना, तुज्यान केदींच खोशी जावना. पूण हाची ही सोसमोनी की दर दिसा तुज्यान जिवितान तुका जाय तें खावंक नेजो, की तुज्यान तुका जाय त्यो सगळ्यो वस्तू घेवन येजो, की तुज्यान तुका म्हणूंक जाय तें सगळें म्हणून येजो, तुका जाय तें सगळें चिंतीन सगळो वेळ तुका जाय तें करून तुज्या जिवितान येस मेळटलो म्हूण अपेक्षा दवरून. स्वताचेर ताबो दवरप म्हणजे सारकें तोलून. आनी बायबल पेद्रू 1:5 म्हणटा, चतूर रावात, जागृत रावात, देंवचा तुमचो दुस्मान गरज घातलेल्या शिवा सारको कोणाकूय गिरासूंक सांपडटा गाय म्हूण पळोवन आसा. पूण जर तूं एक खात्रेचो मनीस देंवचानान तुका गिरासूंक जावचें ना. आमेन. आनी आमच्यान शीस नासतना आनी स्वताचेर ताबो नासतना खात्रेचो जाय नेजो. आतां स्वताचेर ताबो म्हणजे स्वताचेर ताबो कठीण न्हय. स्वताचेर ताबो म्हणजे कितें? म्हणजे हांव म्हजेर ताबो दवरतां आनी एक वस आमी बंद करूंक जाय ती दुसऱ्यांचेर आमचो ताबो दवरूंक. संवसाराचेर ताबो दवरपाचें बंद कर. आमच्यो सगळ्यो परिस्थितीचेर ताबो दवरपाची बंद कर. देवाचेरूय ताबो दवरपाचें बंद कर आनी शिक कसो आमचेर ताबो दवरूंक. तर आयज तूं तुमकांच सोडून आनी कित्याचेर ताबो दवरूंक तोजवीज सोडून दितलें? आतां जेरूल हांव जाणो की तुवें तुज्या भुरग्याचें मन आनी चिंतप तें परी करूंक जाय, ताची खबर करिना हांव. आमी अशींच थंय चड वेळ सारता आमकां स्वतायता त्या वस्तूचेर इकलो दवरून. जेन्ना खरेपणी देवान आमकां बोल दिलां तसलें कांयच आमकां त्रास दिना जावंक. संवसाराचेर ताबो दवरूंक एक आगोड शिरवीस म्हणजे कोबार जायना, थोकोयता आनी वाज हाडटा तसली शिरवीस. तुज्या भितर स्वताचेर ताबो दवरपाचें फळ आसा, पूण एकाच तरेन तें मजबूत जातलें जरी तुवें तें उजार केल्यार. तूं तें वापरूंक जाय आनी वापरूंक उतराचो अर्थ उजार करूंक. तुजे कुडीन बॉल आसा जे तूं नकलो पासून आसा म्हूण, कित्याक तें लिपलेलें आसा, सारकेंच लिपलेलें. पूण तुवें सुरू केल्यार तें उजार करूंक तें व्हडलें आनी व्हडलें जावन सुरू जाता आनी अकस्मात तुका दिश्टी पडटा. आमेन. कुडीक तुवें आयकलेलें आसतली, हांवें ही काणी सांगली पूण म्हाका परत सांगूंक जाय.
सुमार 2 वर्सां फाटीं हांव व्यायाम करूंक सुरू केलें आनी म्हणजे तूं जाणूय हांव तें खरेंच सारके तरेन करी. तूं जाणू एक ट्रेनर हाडलो आनी कांय दीस अशें दिसो म्हाका जिवेशी मारतात म्हूण. आनी 2-3 म्हयने व्यायाम सुरू केल्या उपरांत एक दीस हांव बसलेलीं आनी म्हजे पांय वयर आसले आनी हांव म्हजे पांय खरपूंक करी आनी म्हाका एक गांठ कशी दिसली. आनी हांवें चिंतलें ओ म्हजे देवा कितें ही एक गुंटी. मागीर हांवें हात लायलो आनी हांवें चिंतलें ओ हांगासर एक आसा. आनी मागीर हांवें चिंतलें तें एक मासल. हांव उमेदीन भरली. हांवें म्हज्या सगळ्या भुरग्यांक फोन केलो आनी शहरांत पासून नासलें आनी तांकां फोन केलें. म्हटलें म्हाका म्हजे मासल दिसतात. वय पळय ते 3 आसले. थंय भितर आसलेले आत्म्या परी थंय आसा. पूण तुका तें दिसचें ना जर तूं सुरू करिना तें उजार करूंक. आमेन. तुवें तें उजार करूंक सुरवात करूंक जाय आनी जितलो तूं तें उदीक उजार करता तितलोच मजबूत तो जाता. आतां हें फकत एक वस्त जी देवान म्हज्या काळजान घातली वर्सां फाटीं आनी म्हाका आवडटा हें परी पळोवंक. आत्म्याचें फळ मोगान सुरू जाता आनी सोत म्हटल्यार म्हाका दिसता तें म्हूण फळ आत्म्याचें. पूण मोग दिसती पडटा वो दिसोंक येता हे दुसऱ्या वस्तूंनी. जशें मोगाक पाशियेंस आसा, तो दयाल, तो खालतो. आयज सकाळीं हांवें निर्णय घेतला पाशियेंसाक एक नवो हेतू दिवंक. म्हज्या जिवितान कित्याचेर पूण म्हाका जैत व्हरूंक जाय. जेन्ना ती म्हाका जोमातीन हाडटा आनी हांव मोतराच्या पाटले सिटीन बसता जी म्हाका तितली आवड ना कित्याक म्हाका फुडें बसोंक जाय. आनी बाटल्यान बसतोच आनी आमी आमच्या पार्किंग जाग्यार पावतोच म्हाका मोटरांतले भायर सरोंक जाय. आनी म्हज्यान भायर सरोन येसो कित्याक ही सगळीं दारां बंद आसात आनी आनी म्हजो हेतू थंय बसोन पाशियेंसान रावोंक दाराचें तालें काडीसर आनी हांव भायर सरतां. कित्याक सदांच भायर सरोंक तोजबीत करपी. भायर सरोंक भायर सरोंक भायर सरोंक आनी तूं केन्ना तरी तसल्या एकान सांपडलां चुई ते उकडटात आनी तूं भायर सरोंक करता आनी तशें जातच तें आपशींच परत बंद जाता. आनी हांव म्हणटा दार उकड. हांवें उकडलें वट भायर सरोन येजो. दार उकड उकडलें वय म्हज्यान भायर सरोन येजो तर. देखून आयज सकाळीं हांवें चिंतलें तें म्हाका पुरें जालें. थंय तशें केलां वर्सां जालीं. हांव शिकतेलीं हांगा पाशियेंसान कशें बसोंक जाय तें आनी रावोंक दवर उकटें जायसर. आमकां सगळ्यांक हेतू आसोंक जाय आनी म्हाका जाय तुमी हांगाची वचोंक या दवर एका फॉलाक हेतू दवरून दवर एका फॉलाक. तुमी कितलीं जाणां चिंतात कसलोय भाग गरज म्हूण पाशियेंसाक. आमच्या सगळ्यां लागीं वो धाकटो बुतां आसा तर हे सगळे फळ ही बरीं फळां. आनंद, शांती, पाशियेंस, बरेपण, दयाळपण, विस्वासपण ह्यो सगळ्यो वस्तू मोगाचेरूच भायर सरतात पूण त्यो सुवातेर उरतात. स्वताचो ताबो आसा देखून. जर म्हाका स्वताची ताबो ना तर हांव केदींच पाशियेंसान रावपाक ना. जर म्हाका कसलोच स्वताचेर ताबो ना तर शक्य ना कोणा सवें दयाल जावंक त्या दिसा जेन्ना म्हाका दिसता हांव खाटीच्या वायट वोर्डान उठलो म्हूण. म्हाका आनंद मेळोवच्याक शक्य ना जेन्ना म्हाका जाय तें जावंक ना जर म्हाका स्वताचेर ताबो ना तर. म्हणटच आमी शिकोंक जाय की जर आमी स्वताची ताबो दवरिना तर हे सगळें कसलोंक लागता आनी सगळ्याक पडटा आनी एक व्हड गोंडोल जाता. तर स्वताची ताबो आसप चड चड म्हत्वाचें. कोण पूण आमेन म्हणटलो. स्वताची ताबो एक फॉल जाची फकत कश्टां उदेशी उदरगत जावंक पावता. जर कांयच घडना जें तुका आवडना गरज ना तुवें स्वताची ताबो दवरूंक तर बरी खबर ती ही दर एक पावटी कितें घडटा जें तुका आवडना तुज्यान रोखडेंच म्हणून येता ओ बरें म्हाका स्वताची ताबो दवरूंक सहयोग मेळलो. चल आतां प्रॅक्टीस करुया म्हणत ओ बरें म्हाका स्वताची ताबो दवरूंक सहयोग मेळलो. म्हाका दिसना हे आमी सोंसमना तर आमी केदींच त्या फॉला विशीं उदरगत करूंक पावत म्हणून. आतां म्हाका आयकात एकूच तरेन जाची उदरगत जाता जेन्ना तूं एके परिस्थितीन आसा सो तुवें उजार करूंकूच जाय म्हणजे तुका आवडना त्यो वस्तू. दुसरे वाटेन तुका मेलो ना ताका लागून मागणें करीन येजो. कोणाच्यान तुका हात लायन येजो आनी तुका ती दिन येजो. ती तुका फकत वाचल्यारूच मेळची ना. फकत म्हजें निरोप आयकोन तुका ती मेळची ना. हे निरोप आयकोन तुका इल्लेंच मेवो येता की कश्ट येतोच तुवें कितें करूंक जाय पळय तें आनी मागीर तुवें तें करतोच. तूं तें कोत्ता ना दर पावटी तें कोत्ता ना तूं आनीक आनी आनीक मजबूत जातलें आनीक मजबूत. शेकी अकस्मात तूं ताबो घेतलें पवित्र आत्म्या उदेशी आनी न्हय ह्यो सगळ्यो भायल्यो वस्तू ज्यो तुका सांगतात कशें वागोंक जाय तें आनी कितें करूंक जाय. आनी हें म्हज्या इश्टानो जावन आसा सुटका.
ती जावन आसा सुटका. स्वताची ताबो दवरप दिता बॉल दादोसपण. उशीर करूंक फुडाराच्या सताक. आनी इश्टा आयज आमकां सगळ्या आयज तें मेवता. आनी आयज इतलो लोक जो आसा ती फकत चिंतात की तांकां सगळें आतांच मेवंक जाय म्हूण कित्याकूच रावची गरज ना. आमी खात्री करूंक जाय स्वताचे ताबो दवरून आमच्यान वागो येता जाल्यार रोमकारांक 5:18 म्हणटो जशें एका मनशाच्या गुन्यांन सोमेस मनशाचेर खास्तीचें फर्मोन पडलें सगल्यांकूच. आदमाचे पातकान पातोक थापलें दर एका मनशाचेर जो उपरांत जल्मलो. एक पावट आदमान पाप केलें आमी सगळीं पातकाच्या सोयंबान जल्मलीं. पूण एका मनशाची पूर भोगती चिकोरणी जेजू क्रिस्त सोमेस मनशाक सुटका आनी देवाचें प्रामाणीकपण मनशाक जिवींत जावन दिता. आनी मागीर मनशाच्या नाकारणेची खबर करता पातोक भितर आयलें आनी एका मनशाच्या भोक्तीक लागून प्रामाणीकपण भितर आयलें. वय म्हाका जाता जाय हें तुमकां मातशें दुसरे तरेन सांगोंक. एका मनशाचो स्वताचेर ताबो ना जावन सगळ्या मनशाक पातोक आयलें. जेन्ना एवेन देंवचां सांगता तें आयकलें आनी तिणें फळ पळयलें आनी तें बरें आसा म्हूण देखलें आनी चिंतलें जर हांवें तें केल्यार म्हज्यान जाणो जावंक येतालें देव कितें जाणो पळय तें. पूण स्वताचेर तिचो ताबो नासलो. आनी आदांवूय बरें जाणो आसलो पूण ताणेंय स्वताचेर ताबो दवरूंक ना. दुसऱ्या वरदान जेजू एका मनशाच्या स्वताच्या ताब्याक लागून चिंत बरो ताबो ताणें दवरूंक पडलो गेत्सेमनीच्या मोळ्यांत. चिंत कसले त्रासान ताणें वावुरचें पडलें. तूं त्या संवसारांत आसतना पासून मनशाचे कुडीन आनी लोकांन ताका कसो त्रातार केलो तो. दिसता तुका कांयच भोगूंक ना म्हूण. पूण ताणें तांकां आपल्यार ताबो दवरूंक दिलो ना. तो बापा सवें विस्वाशी रावलो. ताणें म्हटलें जें कितें हांव पळयता बापान केलें तेंच हांव कोत्ता. जें कितें हांवें आयकता बापाक केलें तेंच हांव म्हणटा. आतां म्हाका जाय तुमी म्हजें आयकोंक. तुमकां खबर ना कशें तुमचें जिवीत दुसऱ्याच्या जिवितार परिणाम हाडूंक जाता तो. जर आयज तूं निर्णय घेतल्यार तूं एक आयतो बान जावचो ना म्हूण. पूण तूं स्वताचेर ताबो दवरून शीस सांबाळटलो म्हणजे तूं देवाच्या उतराक थीर रावतलो. चलात आतां. आतां म्हाका जाय एका मिनिटाक तुमी आयकोंक. तूं जाणो कांय वस्तू आसात ज्यो आमी कितेंच करची नात. म्हाका दिसना तूं चडशी हांगा थंय भायर वचोन लागशिल्ली पेट्रोल पंप चोरीत म्हूण. पूण पातकां आसत जी मानून घेतल्यान क्रिस्ताचे कुडीन जी आमकां तितलेंच दूख पावयतात फकत आमकां ती दिसना. गोर्व एक बरो उदाहरण. तेराफ गोर्व बरें लागना. बायबल म्हणटा ताका गोर्व मानना म्हूण. तरी आमी मानतात. तें एक वस्त जी आमी मानून घेतल्या. गजाली आमकां सगळ्यो वस्तू सांगूंक बरें दिसता. तें कितें पूण आमच्या सोयंबान आसा. आमकां कितें तरी सांगोंक जाय. आमकां जाय लोकांक चिंतूंक की आमी कितें पूण जाणो म्हूण. तर जर तूं गजालींक बसना तुवें स्वताचेर ताबो दवरूंक जाय. आमेन. निद्दूकाय तें एक पातोक. खरेपणी तो दावो मानलो मेन पेल्याची वस्तूची आशा तुवें करूं न्हय. म्हणजे ताची लागीं आसा तें तुवें आपल्याक मानचें न्हय. तूं देवाचेर विस्वास तर तुका दिवंक जें तुका फावो आसा. मानून घेतात ते पातोक वस्तू ज्यो सारक्यो न्हय देवा थाय तरूय मानून घेनात. स्वताचेर विस्वास दवरूंक एक अजापांची वस्त एक अजापांची इश्ट. जरी आमकां बॉल नासलें आमचेर ताबो दवरूंक आमी आसात त्या परस अदीक गोंडोलान आसपाची.
परत आमी केलींच म्हणूं नाका. म्हाका फावो असले तितले ना स्वताचेर ताबो ना ते परत म्हणूं नाका. तूं म्हूण म्हजे भितर स्वताचेर ताबो दवरूं येता आनी तो उजार करूंक हांव शिकतां. आनी जेन्ना कोणी म्हूण तो स्वताचेर ताबो दवर निराशी जायनाका. असो इश्टा तुजा न्हय. ना तूं स्वताचेर ताबो आयकतोच तूं म्हूण ओ बरें 8% म्हाका जाता तितलें सगळें आयकोंक जाय. इतिहास 24:25. आतां उगडास दवर स्वताचेर ताबो आची म्हणून तुज्यान केलींक जाय तुका मेवो नेजो ताची इतलीच सोजमोनी तुज्यान तुज्या 2 दिसा जाय ते करी नेजो. ते पयल्यार अदीक बरें म्हाका दिसता. हो म्हजो आवडीचो ग्रांथ स्वताचेर ताबो दवरपा विशीं कित्याक हातूंत दाखयता आमी कसली ती. पावलू एक फेलिक्स नांवाच्या मनशा लागीं उलयतालो. वर्स 24 म्हणटा थोड्या दिसा उपरांत फेलिक्स आपले बायल द्रुसिलेच्या सांगाता आयलो. ती एक जुडेव आसली. ताणें पावलूंक आपोवंक लागलो आनी जेजू क्रिस्ताचे भावार्था विशीं पावलू उलयला तें ताणें आयकलें. पूण प्रमाणीक जिविताची चाल आपदोनपणी आनी येवची आसा ती जोडटी हाचे विशीं पावलू सांगतालो तें ताणें आयकून फिलिक्स भियेलो. ताणें म्हणलें बरें सोद्याक पुरो तुज्यान वचो येता आनी बरें दिसता तेन्ना हांव तुका आपयतलो. ओ हें बरें आसा. पावलू ताका भावार्था विशीं सांगतना ताका बिलकूल आडकोल नासली. पूण इश्टा जेन्ना तो प्रामाणीक जिवीत आनी पातक तुज्या जिवितांतले भायर काडूंक आनी तुजी उर्बा ताब्यान दवरूंक आनी थीर रावोंक ह्या विशीं उलोवंक सुरवात केली. फिलिक्सान चिंतलें वाव इतले वेगीं हें बदलूंक म्हाका चड दिसता. हांव चिंता कितें लोक आपूण नास्तीक आसपाचें न्हय जे आपूण नास्तीक म्हणटात जर ते जाणो आसले तांच्या देवाची चाकरी करूनय आपल्याक जाय तें करूंक जाता. हांव चुकलें आनी घडयेक नाका जाल्लेल्यो चिंती येयलेल्यो पूण म्हज्यान मातूय चिंती नेसो कितलो इतलो मूर्ख जायत म्हूण सोत मानूंक दिवना म्हूण. म्हाका जाल्यार देव आसा म्हूण मानचे परस तो ना म्हूण अदीक भावार्थ जाय. म्हणजे कितलें मूर्खपण फकत पळयल्यार चलूम एका भुरग्याचो चलूम. मोलबायली नोकत्रां कोण सांबाळटा. कोणे म्हटला समुद्रांतलें उदक आनीक मुखार मेचेना आनी तें आडायलें थोडी रेंव घालून. म्हणजे तें अशेंच घडोंक ना. पूण कारण लोकांक देवाची सेवा करूंक नाका कारण कित्याक इगोर्जींत इतलें वेगळेसपण आसा ताचें कारण लोकांक आपल्या जिवितांत कसलो ताबो आदूंक नाका. आनी हाकाच लागून जर आमकां पुरें सो जाणो जावंक जाय आमचे थोडी आत्माची शिकोवन पोरयान इतली ओस्कोत जाल्या की ती कोणाच्यानूच कौतुबांक ताबो दवरूंक सोदिनात. कित्याक लोक भियेतात. वय तुजा न्हय तांकां तुज्या प्रवचनान खोशी करिना तर बरें ती परत येवची ना. बरें हांव तुका खोशी करूंक हांगा ना. हांव सोत म्हणटा की हांव प्रवचन करता तें तूं आयकत तर देवा थंय वाडपा विशीं वय तुका मातशें आगोड दिसत पूण उपरांत तूं खरेंच खोशी जातलो. चिरून आमकां सगळ्यांक जाय लोकांन आमकां बरें केल्लें आनी खोशी जालें पूण हांव एक दीस हांव देवा मुखार उबो रावतलो आनी ताणें म्हाका दिल्ल्या देण्याचो हिशोब दितलो. पूण सगळोच वेळ म्हज्यान तुका पुडिंग दिवं येजो. लोक मरतलो सगळोच वेळ पुडिंग खायत तर. तुवें मांस खावंक जाय तुवें तरकारी खावंक जाय तांची आवड जावंक शिकोवंक जाय. फिलिक्सान म्हटलें आतां वच जाय तेन्ना हांव पोंग हाडटलो आजुनूय हांव तयार नाका. बरें तुवें जाणूय आयज तुज्यान म्हाका ऑफ करूं येता पूण सोमारा दीस सकाळीं म्हाका परत ऑन कर दोज हांव आजुनूय आसतलीं. माफ कर. देवान म्हाका पुडिंगाची मिनिस्ट्री दिवंक ना. ताणें दिली तर बरें जावपाचें. हांव चिंतालें देव कित्याक म्हज्यान शहरा भितर वचून सगळ्यांक उत्तेजन दिवंक जायना आनी मागीर 50 वा 60 लोकांचो फुडारा सांगोंक आनी मागीर घरा वचोंक.
उमेद दिवंक वेळ आसा, उदरगत करूंक वेळ आसा, पूण चूक आसा ती नीट करूंकय वेळ आसता. म्हणटच हांव तुमकां कितें सांगता, हांव फकत म्हणटा आतां पर्यान हांव खुबशा त्रासान पडल्या म्हज्या जिवितान, आनीक पडल्यार परवा ना. तुजो न्हय खरेपणी जर तूं खंय इगोर्जेन वेताय जुंय ते कांय म्हणना जे तुका बसकेर मातसो हालयता, कुडीक तुवें परत चिंतूंक गरज. कित्याक तुवें गरज कितें तरी आयकोंक जुंय देव तुका वयर उबारता. गरज तुवें थोड्यो वस्तू आयकोंक ज्यो तुका निराशी कोत्तल्यो तूं जियेताय ते परी जियोचे विशीं. हांव उमेदीन भरता देव म्हाका निटायेर हाडटोस. वय खरेंच हांव उमेदीन भरता देव म्हाका आयकोंक कितें दितें जें हांव सारकें करिना, ताका आवडना तें अशें वय आनीक एक वस्त सुदारूंक. आनी हांव खुबशीं वर्सां हांव ते भाशेन नासली इश्टा आनीक एक वस्त न्हय, इतली वायट एका मनशा सवय कशें जावं येता. आमेन. 2 Pedro 1-5. थोडे वर्स उलोवच्या आदी देवान कशें आमकां दिलां तें सगलें जाची आमकां एक सुंदर येसवण जिवन जेवंक गरज आसा. ह्यो बासान्यो आमकां दिल्यो आसात, पूण तूं येसवण जिवीत जेवपाक ना ह्या बासावनेचेर पात येवन तुवें ताका कितें तरी करूंक जाय जोडूंक. म्हणटच वर्स 5 तो म्हणटा ह्या खातीर किस्ताचेर भावार सांबाळूंक पोले ह्या सुमारान तुवें मन दिलां. आयज सकाळीं उठोन हांगा हाजीर जावपाक तुका निश्चय करचो पडलो. 200 आनी 300 मील गाडी चलोवन ह्या सगळ्या 4 सेशनांक हॉटेलान फारीक करूंक तुमकां कांय जावंक निश्चय करचो पडलो. देवान दिल्या भासावनेक तूं निश्चय जोडटाय हांगा हाजीर जावन. आनी तुमी सगळीं जी टीव्ही प्रोग्राम पळयतात दर एका दिसान तुमी तें करूंक निश्चय करतात. पवित्र भासावण्योक तुजो निश्चय जोड. प्रमाणीकपण उत्पन्न करूंक भावार्थाचो पाटलाव जाता तितल्या बोलान कर. वो तो व्हडलो निश्चय जो तूं थारायताय क्रिस्ताची शक्ती आनी प्रामाणीकपण उत्पन्न करपाक. तुजें गिन्यावूय वाडटा, तुका शक्ती मेवता प्रामाणीकपण आनी तुका गिन्यावूय वाडटा. आनी गुन्यांव उत्पन्न करून जाता स्वताची ताबो आनी स्वताची ताबो उजार करतोस उत्पन्न जातलें थीरपण तातूंत पाशियेंस आनी सोमचीकाय. पळय स्वताची ताबो आसतोस तो सोडून दिना वस्त आगोड म्हूण जेन्ना तुका स्वताची ताबो आसता आनी तूं कित्याचे वाट पळयताय जी तुका आतां मेवल्यार बरी, तूं वायट वागोना आनी एक नास्तीक परी वागोना जो देवाचें उतर पासून नकलो. तुका बरें लागना म्हूण न्हय, पूण तुका स्वताची ताबो आसा देखून. थीरपण उजार करतना तूं देवपण उत्पन्न करतलो आनी देवपण उजार करतोस भावपणाचो मोयपास उत्पन्न करतलो आनी भावपणाचो मोयपास उजार करतोस तूं शेकी देवाची आज्ञा मानतलो आनी तो क्रिस्तांवाचो मोग. आमी खरेंच एकामेकाक मोग कशें दितलीं न्हय फकत उलोवन. जर आमी सोजमनातोर भुमिका जी स्वताचो ताबो करता आमच्या दर एकाच्या जिवितान. आतां लोक आसा जो मातसो चड स्वताची ताबो दवरतात दुसऱ्या परस ओगले सोयबाचेर प्रामाणीकपण देवान तांकां फावो केल्यात. पूण तें निबीत घेवन तुज्यान फकत म्हणून येजो बरें हांव एक चड शिस्त आसलो मनीस न्हय. तुका तेंच बॉल आसा जे दुसऱ्यांक आसा, तुवें फकत तें उजार करूंक जाय. वय देवाच्या शिश्टपण एकूच वस्त जें उत्पन्न करतलें तुका जिवितान जायतें. जायतो लोक म्हणटात तांकां वस्तू जाय, तांकां करूंक नाका जे तांणी करूंक जाय त्यो प्राप्त करूंक. आनी हांव तुका उमेद दिता हे दोनूय कुडके जोडूंक आनी तुका एक व्हड परिणाम मेळटलो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.